नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकाराची दादागिरी घेवचे नात खपोवन सांग्यार येवपाक दिवचे नात IIT शेतकारांची परतून एकदा शिटकावणी। खण कंपन्यांनी इबाडून उडयल्ल्यो आमच्यो जमनी आदी सुदारात आनी मागीरूच सुरू करात मायनिंग, मयेचे शेतकारांची सरकारा कडेन मागणी। राज्याच्यो मुखेली म्हूण सगळ्या खात्यांच्या जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची, मुख्यमंत्र्यान धाडची नोटीस मागीरूच दितलो जाप, विजयाचे लीगल स्पश्टीकरण। आनी गोवा शिपयार्डाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवपा खातीर मुरगांव पालिकेन घेतलो थाराव, पालिका संचालकाकूच करतले कळीत, सांगतात दीपक नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सरकाराची दादागिरी सांगेर खपोवन घेवचे नात। पुर्वजांनी राखून दवरिल्लीं शेतां सुभाष फळदेसाय IIT हाडून काबार करपाक सोदता। जमीन कोमनुदादाची आसा, जितको अधिकार सरकाराचो आसा तितकोच अधिकार जमनीचेर शेतकारांचोय आसा। IIT प्रकल्पाक हाडपाचो आसा जाल्यार दुसऱ्या जाग्याचेर हाडात, पूण शेतकारांच्या जमनीचेर हाडचो न्ही। एकदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी त्या सुवातेर येवन पळोवणी करून लोकांचे म्हणणे आयकून घेवचे। IIT विरोधात कुठ्ठाळी, सांगे, नागवे गांवच्या शेतकारांनी पणजे एकठांय येवन पत्रकार परिशदेत घेवन मागणी केल्या। हांव एक शेतकार। आमच्या गांवांत जी सुभाष फळदेसायाची IIT हाडटा ती सगळ्यांचो अपोज आसा, म्हणजे आमकां ती शेतकारां ती चड नाका। आमी गेल्ले फाटी पंचायतीक ग्रामसभा आसली तेन्ना कांय लोकांनी पंचायतीक वचून हें सांगलां की ऑर्डर हें केलें, लेटर दिल्लें आसा की आमची शेत पिड्यार करून हांगा IIT हाडची न्हय। तुका जर IIT हाडपाची जर फळदेसायाक आसा जाल्यार आनी कितल्योश्यो जमनी आसात, त्या जमनीनी तेणें IIT हाडून थंय प्रोजेक्ट उबी करचो म्हणून लोकांचो डिमांड आसा। आनी आतां हे सांगे हितून आमच्या जी एरिया आमगे तितून सांगे मतदारसंघान 7 पंचायती आसात आनी एक म्युनिसिपालिटी आसा। तितून भितर 2 पंचायतीक आमची ही एरिया तितून येता, म्हणजे शेतकारांची जमीन जी आसा ती 2 पंचायती येता, एक उगी पंचायतीक येता आनी एक मळकणी पंचायतीक येता। आतां मळकणी पंचायतीच्या पसून सगळे लोकांची तेका IIT आमच्या शेतान येवची न्हू अशें म्हणून अपोज आसा आनी उगी पंचायतीक पसून सगळे लोकांचो अपोज आसा। हांव सुभाष फळदेसायाक सांगूंक सोदतां कितें आनी प्रमोद सावंताकूय सांगूंक सोदतां कितें जे मायग्रंट हाडून तूं सांग्यार हाडून दवरपाक सोदता जाल्यार ती जमीन तूं फक्त सांगेकारांकूच तुज्या गव्हर्मेंट रेटीन जाल्यार बेजीन दी आनी एक 100 स्क्वेअर मिटर दी, कित्याक तांकां कोण घरांत बांदून रावतलो, पूण मायग्रंटाक आमी दिवपा नाका, कित्याक आमची फुडली पिळगी आसा, आमचे भुरगे आसा, भुरग्यांची फाल पिळगी जातली, पिळगेक ती जमीन म्हणजे उरपाना आनी ती जमीन आमकां उरली जाल्यार आमकां आनी कांयच करूंक मेळची ना। तेन्ना हे मायग्रंट हाडले आमकां कांय करपाक, तेन्ना हांव सुभाष फळदेसाय इतलो सांगूंक सोदतां कितें तूं कितलें कर, तूं कितलो बडाय मार, नेट मार, आमकां तें कांय। मंगळारा आझाद मैदानार 3.5 वरांचेर IITक विरोध करपी लोकांची मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटिंगेक वचपाक भायर सरिल्ल्या सांगेकारांक वाटेर 1 वरभर तरी पुलिसांनी आडायल्ले। ह्या बोवाळान तांकां आझाद मैदानाचेर वचपाक कळाव जावचो ह्या हेतान तांकां आडायल्या, अशें सांगेकार म्हणचें म्हणणें। आमी कोणाक भिनात अशी खर जाप सांगेकारांनी सुभाष फळदेसायक दिल्या। आयज आमची बस आडायल्या पूण आमी फाटीं सरचे ना। लोकशाय सगळे सुभाषाच्या बॉल्सान आसत पूण आमी आमदाराक वा मंत्र्याक भिवचे ना, अशें सांगेकारांनी सांगलें। सुभाषाचेर तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर उतरांचे फारूय पेटयले। तांकां ताका सांग्या वयली पुलिसां हें ज्युडिडिक्शन न्ही, हरशीं तांकां जर कंप्लेन घेवन गेले जाल्यार ते सांगता सांग्यार वच, केपें वच, सांग्यार वच, कितें। आनी आतां हे सांग्या वयली पुलीस येवन हांगा मळकण्या कित्याक पावले, कितें, हो मोठो प्रश्न। आनी दुसरी ह्या मिटिंगे वचपाक तेज्यान तशें आडावपा जायना न्ही प्रत्येक गोश्टीक। आनी कितें लोकशाही कितें उरला अशें दिसता? लोकशाही गेली, काबार जाली, लोकशाही सगळी सुभाषा बॉल्सान आसा, कितें।
आनी काय ना. सीएमा कितें सांगपाक सोदता? सीएम आनी कितें सांगता, सीएम तागेलो बापोल भाव. हय, तागेलोच भाव तो, ताकाच लागून हे सगळें घडटा. सीएम करता हे सगळें नाटक ही. होम मिनिस्टर तो न्ही, ताजी जबाबदारी हे करपाची, सगळें पळोवपाची. ओगी लोकां येता खंय आडायता, कितें चल्लां म्हण कांय समजना. डेमोक्रेसी म्हणटी ना, खाली. सर आमकां हिंगा नागवे आमगे बस हाडायली आनी पुलीस तेणें हेजे मोबायलाचेर दाखयलें म्हणल्यार ते आपणाक ते एक्सपेक्ट करना म्हणटात आनी आमकां 2 वरां लेट केली आनी ते आमकां वचपा दिले. आतां कितें सांगता तुमकां? चल म्हणला आतां तेणें चल म्हणला पूण 2 वरां आमगे हिंगा वेस्ट केली. पूण हो सगळो हे पुलीस सगळे हे गेले सुभाष फळदेसाय आयकोन सगळे आमकां त्रास करताय. शेतकारांचे प्रश्न सुटावे करचे पयलीं सरकारान मिना खणी सुरू करच्यो न्ही अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या. मायनिंग कंपन्यांनी शेतकारांच्यो जमनी इबाड करून उडयल्या, तश्योच न्हंयो इबाड करून सोडल्यात त्यो पयलीं पुनर्स्थापीत करच्यो असो उलो ह्या शेतकारांनी सरकाराक मारला. मयान 12,000 लोक रावतात पूण मायनीचेर फकत 600 लोकांक रोजगार मेळटा. हाचो विचार सरकारान करचो अशें ह्या लोकांनी सरकाराक म्हळां. आयज जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. जी माती शेतांनी गेल्ली आसा, मये गांवांतल्यो न्हंयो सगळ्यो फुल्लल्यो आसा, जे व्हाळ आसा, पोंय आसा, ह्यो सगळ्यो खाण मातयेन फुल्लल्यो आसा. जे प्रसिद्ध आमचो मये लेक आसा तितून सुद्दां म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान माती आसा. आतां हें जर जालें जाल्यार आयज परत लीज जाता. फाटलो तेजो जे हें जावपाक जाय रिस्टोरेशन तें न करता आयज परत जेन्ना ऑक्शन जाता तेन्ना सरकाराक कितें करपाचें आसा हो प्रश्न आमकां पडलेलो आसा. आयज आमची शेतां जी आसा ती चडांत चड नामशेत जायत गेल्ली आसा. गांवांतल्यो तळयो आसा ज्यो निसर्गान आमकां सैमान दिल्ल्यो तें सगळें उदक जे ऑटोमॅटीक आमकां शेताक पावतालें. आयज मायनींग पिटांतलें उदक WRD खातें डेली सादारण 1 बॅरल डिझल खपयता आनी शेतांक दिता आयज उदक. आयज हे 1 बॅरल म्हटल्यार 3 म्हयने आमकां उदक दिवचें पडटा. हो सरकारचो पयसो, सगळ्या जनतेचो पयसो बेश्टो त्या उदकाचेर भोगडयत आसा. तितलें भात काय आमकां मेळना. ह्या मायनींग मातये मुळे सगळी जमीन नापीक जाल्ली आसा. ती सुदारतली जाल्यार तेका जवळ जवळ 5 वर्सां वयची पडटली. सगळें ऑर्गेनीक खतां घालून आनी कितें करून तेका जाग्यार हाडची पडटली. हें सगळें काम न करिनासतना आयज तेंच्यांनी परत मायनींग ऑक्शन जे आसा ते चालू केल्ले. हो शेतकारांचेर मोठो अन्याय सरकारान केल्लो आसा. नगर नियोजन खात्यान केल्या दुरुस्तेत सुमार 2,000 कोटीचे गुड्डुलांसांव जाला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायन कर्णाफुडें आपूण विजयाक लिगल नोटीस धाडटलो अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान तिडक उक्तायली. अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणल्या उपरांत अशी विधानां करून मुख्यमंत्री आपली जापसालदारकी न्हयकारपाक शकना अशें म्हणीत विजयान जाप दिल्या. तशेंच लिगल नोटीस येवन दी ताचे उपरांत जी कितें जाप दिवपाची आसा ती आपूण दिता अशें विजयान सांगलां. राज्याचो प्रमुख म्हण सगळ्या खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्या कडेनूच येता. ताका लागून TCP खात्याची फायल आपल्याक लागना अशें मुख्यमंत्री म्हणूंक शकना अशें विजयान म्हणलां. 100% दबाव वयल्यानूच आसतलो न्ही. अरे विश्वजीत मंत्री जालो आज, तेन्ना आज कोण आहा मुख्यमंत्री? सेम मुख्यमंत्री आहा. तेन्ना जो अकाउंट चलयतालो, मिटर चलयतालो आपलो, तेन्ना मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो? सेम आशिल्लो. तेन्नाय आमी 16B स्क्रॅपिंग डिमांड करताले, तेन्ना तो आयकनासलो. आज हो ऑलमोस्ट आयकूंक पावला पूण येस म्हणना. दबाव कोणाचो आसतलो? क्लियर न्ही, मुख्यमंत्र्याचो दबाव आसतलो. नाल्यार विश्वेताक विचार तूं कोणाचो आशिल्लो काय म्हण दबाव. जे आमी थंय मागिल्ले ते तुवें तेन्ना दिवंक ना, ते आतां कित्याक दिलें काय म्हणून. हाजे मदीं दबाव कोणाचो आशिल्लो विश्वेताक विचारलो. आनी विश्वेतान सांगचें लोकांक. ऑलमोस्ट करून पावन करप ना म्हणटा कितें अर्थ नाशिल्लें मरे. हें ताणें तेन्नाच सांगूंक जाय आशिल्लें. विजय सरदेसायक हांव लिगल नोटीस धाडपाचो आसा. ज्या TCPचे हांव आतां पर्यंत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तो स्वता TCP मिनिस्टर, ताच्या उपरांत दुसरो तिसरो जालो. त्या TCP डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्ट फायल्स मुख्यमंत्र्या कडेन केन्नाच येयना हें तोकाय खबर आसा. अननेसेसरी खंय तरी लोकांची लक्ष दुसरे कडेन डायवर्ट करपा खातीर कितल्या तरी 1,000 कोटीचो कितल्या 1,000 कोटीचो स्कॅम म्हटला पळय न्ही, ताका लिगल नोटीस सर्व करपाक लायता आनी तेजी सगळी म्हणजे डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लायता. ताका लिगल नोटीस सर्व केली वयतली. लिगल नोटीस येवन दी.
येतकूच मागीर कितें रिप्लाय आहा तें हांवें दितलें. एक कन्सेप्ट आसता की सरकार जेन्ना चलयता डिपार्टमेंट कोणाच्या हातान आसूं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्र्याची आसता. हो एक स्टेटड टेनट आमच्या डेमोक्रेसीचो, लोकशाहीचो एक मूळ मुद्दो म्हणटालो असो की कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी असली जाल्यार पासून मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराचे जर कितें गैरकारभार जालो जाल्यार तें फायनली बील मुख्यमंत्र्याचेर येता. जें कितें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान जालां, ज्याचे खातीर आतांचे टावन प्लॅनिंग मंत्र्यान म्हणलें की 16B आपल्यान स्क्रॅप केली म्हणून, ज्याचे खातीर आमी एसेंब्लीन बोवाळ बांदलो की 16B जी हांवें हाडिल्ली ह्यो आमी फक्त 32 केसी फायनलायज केल्ल्यो. ते 7,500 केसी 7,700 केसी जाल्यो त्यो स्कॅम हे हांवें एकल्यानूच म्हणूंक ना, सगळ्या आमदारांनी म्हणला. काँग्रेस पार्टीन आपले मॅनिफेस्टोन घाल्ले, जे दिगंबर कामत बी आतां जॉईन जाले पळय ताणें आपले मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें की आमी जर निवडून आयले जाल्यार 16B स्क्रॅप करतले म्हणून. आतां कितें जालें, 16B बरी जाली, खंयच्या वॉशिंग मशिनान वचून निवड जावन आयली. सो 16B म्हणटा तें स्कॅम हें आज पासून हांव म्हणटा. आतां नोटीस ती येवन दी, तो नोटीस कितें धाडटा ती पळोवया, ताजी रिप्लाय मागीर दिता. गोवा शिपयार्डाक दिल्लो ऑक्युपन्सी परवानो मुरगांव पालिकेन रद्द केलो. आपल्या अधिकाराचो चुकीचे पद्दतीन वापर करून पंचायत संचालनालया कडेन आदेश हाडून पालिकेक दिवप आनी परवानो घेवप ही पद्दत सामकी चुकीची. आयज जर तांकां दिलो जाल्यार फाल्यां आनीक खंयचोय बिल्डर येवन तसोच परवानो मागतलो. आमी जर गोवा शिपयार्डाक सहकार्य करता जाल्यार तांचे कडल्यानूय आमकां सहकार्याची अपेक्षा आसा, पूण तांचे कडल्यान कसलें सहकार्य आमकां मेळना अशें दीपक नायक सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. कितें जालो, आमी 3 म्हयन्याचो इश्यू आसलो आमचो ऑक्युपन्सीचो. आमी तांकां लॅटर केल्लें गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी हेका लागून. मागीर ते लॅटर DME धाडलें आमी. DMEच्यान आमकां लॅटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची म्हणून. मागीर आमचे टॅक्निकल सेक्शनान तांकां दिल्या, म्हाका कितें कांय टॅक्निकल तांकां दिल्या. तो कावन्सिलर आमचे वार्ड कावन्सिलर नंदाजी मिस प्रिया राव तेणें हें केलां, तेणें प्रपोजल मारला, तेणें ऑक्युपन्सी कितें केस दिली. मागीर तेणें क्लियरिटी मारलेली ती दिली टॅक्निकलान. आनी तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची रिवोक करची. आमच्या वॉर्डानच गोवा शिपयार्ड येता आनी तेंची जी तुमकां खबर आसतली जी कंपाउंड वॉल आसा ती रस्त्याक तेंकोन आसा सारकी. आनी एज पर रूल अशें आसा की न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाउंड वॉल करपाक जाय, पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना. रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. सो गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर. पण आयज तो आपलो पावर आपलो फोर्स घेवन जे गोवा शिपयार्ड DMEक डायरेक्ट लॅटर करता आनी DME वचून ऑर्डर हाडटा आनी कावन्सिला पर्यंत घालता. DME ऑर्डर घेता आनी म्युन्सिपालिटी दिता आनी म्युन्सिपालिटी विदावट कन्सर्न डायरेक्ट ताका ऑक्युपन्सी दिता. म्हाजें म्हणणें इतलेंच की जेन्ना आमी कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें जाल्यार ऑक्युपन्सी दिवच्या पयलीं कावन्सिला फुडें प्लेस करपाचें आसलेलें, आमकां सांगपाक जाय आसलेलें. कावन्सिलान DMEन आमकां सांगलां की ताका ऑक्युपन्सी दी म्हणून. तेजेर आमी डिस्कशन करपाचें आनी आमी DME कडून रिक्वेस्ट करपाचें. आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते लायसन्स रिवोक करपाचें म्हणून आनी DME कडेन लॅटर करपाचें की लायसन्स आमी रिवोक करता, ऑक्युपन्सी आमी रिवोक करता आनी ताका फॅक्च्युअल ग्रावंड आहा पळय तो सांगपाक जाय. म्हाका दिसना की आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान DMEक फॅक्च्युअल ग्रावंड सांगलेला पासून. गोंयांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांक भाजपा जापसालदार आसा. काँग्रेसीच्या म्हापशेच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केला. मंगळारा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी वाट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर म्हापशेचे पुलीस उपअधीक्षक शिवबाद दळवी हांची भेट घेतली. मायकल लोबोक मंत्री करतले अशी वावडी सगळ्याक पातळ्ळ्या. मायकलाक मंत्रीपद दिलें जाल्यार आमी ताचो खर निशेध करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आयज आमी पळयलां की गोंयांत जेन्ना क्रायम, किडनॅप आनी ड्रग पेडलर वाडल्या आनी हे जर 10 वर्सांत म्हाका दिसता चड वाडल्या. आनी गोवा आमी म्हणटाले पळय
जे सुशागाद आसा जावं आमी आमकां खंयसर भंय नासतालो भायर सरपाक आनी आमचे लोक जे बिंदास भोंवताले ट्युरिस्ट प्लेस आहले ट्युरिजम इफेक्ट जायनासलो पण आयज आमी पळयता की क्रायमाचेर आमी अशें वाडल्या की जे क्रायम आनी किडनॅप आतां स्कुलांनी पावल्या पेरंट भियेल्यात भुरगे भियेल्यात शिक्षणाच्या संस्था मेरेन पावल्या आनी अशा परिस्थितीन आमदार जावं जे गव्हर्मेंट आसा ते कांय एक्शन घेयना फक्त ऑर्डरी सोडटात आयज म्हापशाच्या हाट्याक बार्देजान आमी खुबशे पळयला की क्रायम मातशें वाडपाक लागला आतां चडूच वाडल्या क्रायम डेली आमी पळयता की ड्रग पेडलर जे आमदार आमचे सगळे आमदार आमच्या वांगडा आसा आनी तांकां दबोवन तुमी बॅग घालून काम केल्यात आनी तशेंच तुमी पुलीस जे डिपार्टमेंट आहा पुलीसूच डिपार्टमेंट ना सगळ्या डिपार्टमेंटान तुमी तुमचे हे घालतात दबाव घालतात म्हणून अशे क्रायम वाडत गेल्या हे क्रायम कित्याक वाडले कित्याक अशे जे रिप्रेझेंटेटीव लास्ट 2012च्यान अशे जे BJPचे आमदार जाल्यात कोस्टल लायनी स्पेशली तेंच्यांनी हांकां पोसलेले आसा म्हणून हे क्रायम वाडल्यात आनी ते क्रायम वाडल्या कारणान हे भोगचें पडटा कोणाक हे भोगचें पडटा आमच्या जनतेक गोंयच्या जनतेक भोगचें पडटा हांव मागता मायकल लोबो कडेन मातसो तूं मातशें तुजें खंय मायंड बी घुला मायंड तुजें कितें जाला मातसो तूं डिस्टर्ब जाला जाल्यार त्या डिस्टर्बाचेर मातसो तुका कितें ट्रिटमेंट घेवपा जाल्यार घे BJP खुबशी ट्रिटमेंट दिता आनी त्या प्रमाणे मायकल लोबो पयलीं मंत्री केलो आनी सरकाराचेर उलयतालो की आपूण सरकार असो आनी तसो म्हणून हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी जाणा की हे मंत्री जावपाक बी येयल्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बार्देजान असलो मंत्री करपाचो न्हू आनी मंत्री केल्यार आमी ताचो निशेध करतले मायकल लोबो असल्या मनशाक मंत्री करचो न्हू आनी अशे मागणी आमी गुज्जर बकरवाल आणि पहाडी समाजाक आता आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला आरक्षणा विशीं आयोगान आपलो अहवाल सरकाराक दिला ताचेर फुडली प्रक्रिया सुरू जाल्या ही प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत ST समाजाक शिक्षण आणि नोकरेंत आरक्षण मेळटलें भारतांतल्या एकात्र्या भाशीक गटाक आरक्षण मेळपाची ही पयलीच घडणूक आसतली केंद्र सरकारान ते खातीर संसदेत आरक्षण कायद्यात सुधारणा करची पडटली आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा ये नरेंद्र मोदी की सरकार है आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता माताओं भाइयों और बहनों मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक 6 सांसद और 3 परिवार इसमें 8 लोग शुमार होते थे भाई जरा जोर से बोलो होते थे क्या 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई बढ़ोतरी परिसीमन के कारण राजौरी पूंछ डोडा किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया मैं आप लोगों को कहूंगा जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे
पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। आता रोखडोच गौरव तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। हांव सांजवेळी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।